18वो शास्त्रीय नाट्य महोत्सव सध्या म्हाड्डोळच्या महासा देवळात चालू आसा. कला अकादमीचो चेअरमॅन TM बाळकृष्णनान ह्या महोत्सवाचे उक्तावण केलें. उदयपुराचे पश्चिम विभागीय कल्चरल सेंटर आनी गोंय कला अकादमीन हो महोत्सव आयोजीत केला. सरकारी येवजण्यो आम आदमी मेरेन पावपा खातीर लोक माहिती अभियानाची खऱ्यांनीच गरज आसा अशें मत काणकोणचो नवो आमदार रमेश तवडकरान उक्तायलां. भारत सरकाराच्या पत्र सूचना कार्यालयान ही जागृताय कार्यावळ घडोवन हाडिल्ली. काणकोणा ह्या कार्यावळीक लोकांचो बरो प्रतिसाद मेळ्ळो. भारत सरकाराच्यो योजना हे बाबतीत आमकां माहिती दितले, त्यो माहिती तुम्ही बरे भाशेन आयकुपाच्यो, आपले प्रश्न तांच्या मुखार धाडपाचे, आपल्या प्रश्नाचो जबाब घेवपाचो आणि हे कार्यक्रमाचो भरपूर फायदो उठावपाचो. असले जर उपक्रम जर राबोवन प्रत्येक गांवागांवांनी पंचायत वायज जर तेंचे बरे भशेन जर अशी कॅम्पेनिंग जर जायत, त्या स्किमीचो ह्या आमच्या सेल्फ हेल्प ग्रुपांक किंवा जे युथांचे जे काही ह्या आसता ग्रुप आसतात तेंचे फुड्यान ह्यो स्किमी सरकाराच्यो वेगवेगळ्यो खात्यांतल्यान तयार केल्ल्यो स्किमी जर पावत जर ह्या देशाचे तो विकास जावपाक वेळ लागपाना. आयज आमी समाजान वावर करता आसतना किंवा वेगवेगळ्या क्षेत्रांत वावर करता आसतना ज्यो गोवा गव्हर्मेंटाच्यो किंवा सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्यो ज्यो कितें स्किमी आसा त्यो आयज प्रत्येका कडेन पावल्यो काय ना हाचो विचार करपाक जाय. आनी तातूंतल्यान ह्यो पावोवपा खातीर ह्या संस्थेन हो फुडाकार घेतलो आसा आनी अशे प्रोग्राम घडोवन येवपाक जाय जेणे कारणान प्रत्येक ज्यो सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्यो स्किमी जे कितें प्रोग्राम आसा ते प्रत्येक वाठारांत लोकां पर्यंत पावपाक जाय. तेन्नाच त्या वाठारांतले लोक त्या स्किमीचो फायदो घेवपाक शकतले. बऱ्या पद्धती कार्यावळ ही माहिती खऱ्या अर्थान गांवांतल्या सर्वसामान्य मनशाक आसपाक जाय आनी तातूंतल्यान भारत निर्माण अशा तरेचो कल्पना दोळ्यासमोर दवरून आज काणकोण तालुक्यांत अशा तरेची कार्यावळी संपन्न जाता. खऱ्या अर्थान ह्या खात्याचो हांव अभिनंदन करतां. हांव संघटना आसतालो भारत निर्माण आनी आदर्श गांव निर्मिती करपाच्या दृश्टीकोनांतल्यान जे पैलू आसा त्या पैलूच्या संदर्भातली माहिती गांवच्या लोकांक आसपाक जाय अशा तरेची माहिती आज दीस भर आमकां सगळ्यांक मेळ्ळी. म्हजो एक स्वताचो छंद की समजा देशभर ज्यो सामाजीक संस्था जे खऱ्या अर्थान काम करतात आनी ताजी ते कशा तरेचें काम चल्लें आसा हें पळोवपाक वचप दर वर्सांतल्यान एक 2-3 मोहिमी आमी सगळे कार्यकर्ते आमी स्वतंत्र देशभरांतल्या वेगवेगळ्या राज्यांनी
तिसरी GPL सर्त साळगांवकर स्पोर्ट्स क्लब जिखले. पर्वरे GC अकादेमीच्या ग्राउंडार आयतारा जाल्ल्या फायनलीत साळगांवकरान धेंपो क्रिकेट क्लबाक 4 रनांनी मारले. साळगांवकराच्या सगूण कामतीन 80 रन काडले. मॅच निमण्या ओव्हरी मेरेन रंगली. निमण्या ओव्हरीक 16 रनां जाय आसतना 4-6 रन आउट अश्यो बऱ्योच गजाली एका ओव्हरीत घडल्यो. निमणे साळगांवकर जिखले. मात GPLच्या इनामां वांटप सुवाळ्याक मुख्यमंत्री पर्रीकार येवपाचो आशिल्लो तो आयलो ना. और ये बहुत ही बढ़िया खेल वहां पर बाहरी किनारा और 50 रन पूरे करते हो. Love picture this time. Yes, Robin to the Spanish. Sweet half volley, nicely big one up ahead. Short pitch गेंद और चौथा झटका कप्तान सको. खूबसूरत स्ट्रोक स्टैंड एंड बढ़िया गेंद और बढ़िया स्ट्रोक बढ़िया कैच. और इस बार आउट और इस बार फुलटॉस के फायदा उठाया और इस बार फिर से उठा दिया. कितल्याशाच वर्सां उपरांत मडगांवां एकूच शिगमो जालो. फाटलीं 5-6 वर्सां थंय दिगंबर कामतीचो आनी दामू नायकाचो अशे 2 शिगमे जाताले. भाजपा युतीच्या सरकार आशिल्ल्यान मडगांवां फक्त दामू नायकाचो एकूच शिगमो जालो. पळयात मडगांवचो शिगमो. रावण ने नगरी में आक्रमण कर दिया है. समस्त देवगण भयभीत. तुमकां ह्यो खबरो चुकल्यो आसत जाल्यार आमच्या www.prudentmedia.in ह्या वेबसायटीचेर पळोवंक मेळटल्यो.
घडटा तश्यो बातम्यो जाय जाल्यार तुमी आमचो ट्विटर अकाउंट प्रुडंट गोवा फॉलो करात. www.facebook.com/prudentmedia ह्या फेसबूक अकाउंटाचेरूय तुमकां आमच्यो बातम्यो वाचूंक मेळटल्यो. इतल्यान खबराचित्र हांगाच सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. नमस्कार.